दीस बुधवार सप्टेंबराची 10 तारीख 2025. पहिले मसप सांत पावलान कोलोसेकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें मसप अध्याय 3 वोळ 1 तावन 11 पर्यंत. भावा भयणीनो, क्रिस्ता सांगाता जर तुमी जिवंत जाल्यात तर सर्गीच्यो वस्तू तुमी अत्रेगा. थंय क्रिस्त देवाच्या उजव्याक बसून आसा. संवसारी वस्तूंक गमत दिनासतना सर्गींच्या वस्तूंक चड मोल दिया, कित्याक तुमी मेल्यात. तुमची जिणी क्रिस्ता सोय देवा थंय लिपून आसा. तुमचें जिवीत जावन आसलो क्रिस्त प्रत्यक्ष जाता त्या वेळार तुमी ताचे सांगाता महिमेन प्रत्यक्ष जातल्यात. ह्या पासत तुमचे थंय असल्यो संवसारीक कुशालायो ओडण्यो हुमटून काडा. व्यभिचार, अनिस्कळपण, कामाचार, खोट्यो वडण्यो आनी अपस्वार्थ. अपस्वार्थ एका तराची बोंब्या पुजा. तुमी पयस करा. असल्या वायटांक लागून देवाचो क्रोध देंवता. एक काळार असल्या आतुरायेनी तुमकां वेडो घाल्लो आनी त्या खोट्या वडण्या प्रमाणे तुमी जियोन आसल्यात. पूण आतां राग, क्रोध, खरी मस्त, निश्कुचार आनी गाळी सोवे हे सगळे तुमी पयस करा. एकामेका फटय नाकात. पोरण्या सैमाक तांच्या कर्तुवा समेत पाठ करून नवे सैम तुमी नेसल्यात. आपली संपूर्ण वळख तुमकां दिवन आपल्या सारक्याक तुमकां हाडटा पर्यंत देव आमचो रचणार कळनासतना तुमकां नवी करीत आसा. ह्या नव्या जिवनांत ग्रेक आनी जुदेव, सुनत केल्ले आनी सुनत करिनातले, अनागरीक, सितियान, गुलाम आनी स्वतंत्र म्हणलो भेदच ना. क्रिस्त सगळ्यांक, क्रिस्त सक्कड. देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 145, 2-3, 10-11 आनी 12-13. श्लोक. सोमेस्तांक सर्वेस्पोर कितलो बरो. दिसान दीस सर्वेस्पोरा तुका दिन वाजता. सदां काल तुज्या नांवाची वळवीक घाता. सर्वेस्पोर कितलो थोर आनी वंदिवंत. अगणीत ताची वडवीक कोणाच्या नाटांपूंक जायत. श्लोक. सोमेस्तांक सर्वेस्पोर कितलो बरो. सर्वेस्परा तुवें रचलाय ते सगळे तुजी स्तुती गातले. तुजे भक्त तुका दिन वाजतले. तुजे राजवडकायाची महिमा वाखणतले आनी तुजी व्हड व्हड कृत्यां ते नांवाडतले. श्लोक. सोमेस्तांक सर्वेस्पोर कितलो बरो. अशें सोमेस्त मनशांक तुजी वर्ती कर्तुवां आनी तुजे राजवडकायाची प्रतिश्ठ महिमा कळीत जातली. तुजे राज केदेन्सनी आळवोचें. तुजी राजवडकी संततेच्या संततेक बाळतली. श्लोक. सोमेस्तांक सर्वेस्पोर कितलो बरो. उद्गार. आलेलुया, आलेलुया. तुमी संतोष पावा, उल्हासान उडी मारा म्हणटा सोमी, कित्याक सर्गराजांत यथेश्ट प्रतिफळ तुमकां राखून आसा. आलेलुया, आलेलुया. शुभवार्ता. सांत लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता अध्याय 6 वोळ 20-26 पर्यंत. त्यावेळी आपल्या शिसांचेर आपले दोळे उबारून तो म्हणालो, तुमी दुर्बळीं कितलीं भागी, देवाचें राज तुमचें. तुमी आतां भुकेल्लीं कितलीं भागी, तुमी दादोशी जातल्यात. तुमी आतां रडटलीं कितलीं भागी, तुमी हांसतल्यात. मनशापुताचे शीस जाल्ले पासत मनीस तुमकां द्वेशीत जाल्यार, तुमचेर बहिश्कार घालन वा तुमकां केंडून तुमचें नांवच खोटें म्हूण तुमकां तिरस्कार करीत जाल्यार तुमी कितले भागी. त्या वेळार तुमी संतोष पावा. वय उल्हासान उडी मारा, कित्याक सर्गराजांत यथेश्ट प्रतिफळ तुमकां तयार आसा. तांच्या पुर्वजांनी प्रवाद्यांक हेच परी चलयल्लें. पूण हाय तुमकां ग्रेस्तांक, कित्याक तुमी आतांच दादोशी जाल्यात.
हाय तुमकां जेवन खावन तृप्ती आसल्यांक तुमी भुकेतेल्यात. हाय तुमकां आतां हांसतल्यांक तुमी दुखेस्त जावन रुदन करतल्यात. हाय तुमकां लोकां तोंड शिफारस घेतल्यांक तांच्या पुर्वजांनी फटकिऱ्या प्रवाद्यांक तशें सफगारलें. देवाचें उतर हें वाखणी तुका क्रिस्ता. नियाळ पवित्र पोंडजोडच्याक जेजून दाखयल्ली वाट 8 भागेची. देखी बरीत क्रिस्तांव जिणी जियोंक एक मार्गदर्शन. क्रिस्ती पाटलावदारांचें व्यक्तित्व कशें आसा जें म्हणलें भागी आमकां शिकयतात. संवसाराचे दृश्टीन भागी जावच्यांत आनी देवाचे दृश्टीन भागी जावच्यांत जायतो तफावत आसा. कितें जेजू भागी म्हण लेखता तें संवसार भागी म्हणून लेखिना जावंक पुरो. संवसारी दृश्टेन आमी वर्ते जावचे प्रास देवाचे नदरेंत आमी भागी जावचें चड बरें. संवसारी दृश्टीन जेजूचे भागी जावचें फळारहीत म्हूण दिसता. तरी ते जियेतल्यांक जेजून दैवीक बेसावान बसयल्यात. जेजूची ही शिकोवण पाळूंक कश्ट म्हूण भोगता तरी जी कोण ही शिकोवण पाळटात तांकां सासनीक जिविताची खात्री मेळटा.